कुटुंब एक जाऊन जमल्यावा मी करा देवाच्या उंडोवान रूपांतर करून कुडीत क्रिस्ताच्या भक्तीर उर्बेन आयल्यावा मी जीवनाक सोम्याचे सुतय एक मोठ्या बांधाक मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्धा बलिदान सर्गीचे पवित्रकाम दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता कारण जीवन पोर बुरवशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव बी आमेन. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, साबार पावटी ह्या समाजांत आमी हेरांनी सांगिल्लें उतर आयकता आनी पातयता तें सत गी वा सूख गी म्हणून आमी चिंतूंक वसना. अशेंच आयच्या शुभवार्तांत ती घडलें. जेजू कोण म्हूण लोकांनी सांगिल्लेंच लोक पातयेवन नाशिल्ले. हाका कांयच लक्ष दिनासतना सांव पेद्रू जेजू जिव्या देवाचो पूत म्हूण प्रसारता. देखून आज जेजू सांव पेद्रूक इगर्ज मातेचो वडील जावन नेमाक करता. म्हणजे तूं कडपा पातर आनी त्या कडपा पात्रा वयर हांव इगर्ज बांदतलो. त्या खातीर आज देखून सांव पेद्रू इगर्ज मातेचो वडील जावन नेमाक जाता. आनी आज इगर्ज माता ही परब आचरण करता. म्हणजे सांव पेद्रू साद्रेची परब आचरण करता. म्हणजे इगर्ज मातेचो वडील वा चेर ऑफ पीटर. तर मोगाच्या न्हू आमी ह्या समाजांत वा माध्यम मुखांतर येवच्या उतरांचे वयर पातयेवच्या बदलाक तें सतगी वा सूखगी म्हणून तिर निर्धार करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार मागून घेवया. आमी भेटूंचे बलिदान सरस देवा माणच्या खातीर आमची पथकां आमी कलतेपणी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मना चिंतून तोंडाक सारून वायट आचरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पुस्तकांत सांवार मदीं सगळ्या भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पथकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो. आमेन. महिमा देवाक उंसर्गी शांततेच्या इष्टाक संवसारी सरस परदेवा सगळ्या सबलदार देव बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवसता. तुज्या वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता आमच्या सुमिया करतले आमच्या कतकर बसलाय
आमची मागणी मानून घे तिच्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्त एकलोच तू पवित एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया सर्वेस्परा सर्पदेदा देवा तुझो धर्मदूत भाग्यवन पेद्रू जेजू तुझो पूत मंदरड उसारने ओळखलो देखून तुवें ताका तुझ्या पय सभेची बुन्याद केली घुसपा गोंदळान वा कसल्यास वादळान आमचो भोवत दंडळोवंक दिवं नाका तुझ्या पय सभेचे कोटात हावन आमच्या मदल्या कोणाकच वेगळो सोडूंक निर्मी नाका आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. सां पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वसप. आता तुमचे मदें आसलेल्या वडिलांक हांव ही बुदबाळ सांगता. हांवूय तुमचे बरी एक वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टाचो साक्षीदार. फुडें उगडापी करूंक आसचे महिमेंत तुमचे सवे एक वांटेली. तुमचे तबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक सारया. देवाचे कुशे प्रमाणे ताची जतन घेया पूण कायद्याच्या बोळान न्हय बागार संतोशान. तुमकां मेळोंक आसचो फायदो चिंतून न्ही बागार काळजाच्या उदारपणान. तुमचे जतनेक दिल्ल्या हिंडाक तुमी काठिनायेन चलोवचे न्ही बागार तुमीच बरी देख दिया. हाचे वरवीं श्रेश्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळार केदींच भावना तसलो महिमेचो मुकुट तुमी जोडूंक पावतल्यात. देवाचे उतर हें. देवाचे उडुपकार सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पो म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पांचव्या सरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. प्रशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यांत घटाय दिता. सर्वेस्पो म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट चलोवन वाटांनी चलयता. काळोखाच्या भुंयरांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. सर्वेस्पो म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्मना हुजीर म्हाका तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय. म्हजें कोप बरोन वमतात. सर्वेस्पो म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवनांत तुजी दया माया म्हजे सवे आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाळ हांव निवास करतलो. सर्वेस्पो म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. Alleluia, 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 Alleluia. हांव तुका सांगता पेद्रू वा खडप तूं आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळांचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकनात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो.
तुमचे सोवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. तोळ सेझरिया फिलिपी नांवाच्या प्रांत्यांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसालांगी विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नान जाता जुवां म्हणटात, आनी हेर थोडे फिलीप एलिया म्हणटात, आनी हेर तो जेरमाया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. तोळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत. तोळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागेतून सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणेय मनशान न्हय, बगार सर्गेच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे कडाप, आनी ह्या कटपाचेर म्हजी पयस सभा हांव बांदतलों, आनी पाताळाचे दारवटे तिचे जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गेच्या राजाच्यो सावयो दितालो. जे कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातालें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सोडयलेलें जातालें. देवाचें उतोर्य. वखली तुका क्रिस्ता. क्रिस्तादय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज आमी भगवंत पेद्रू सेद्रेचें फेस्त करता. चरित्र प्रमाणे ह्या कारणा निमती जायते जाणांनी पयस सभा सांडून गेल्ली आसा. अशें पयस सभेंत विभाग जाल्ले आसात. उदेंत आंटियोकाची इगर्ज पयस सभा, अस्तंतेंत वॅटिकनांत थंय सान पेद्रू जियोन मरलो. थंय तो पयस सभेचे मस्ताक जावन आसलो. हें फेस्त करतना आमी समजूंक जाय कितें म्हळ्यार आमच्या धर्माक कातोलीक सभेक एक मस्ताक आसा. सोम्यान वेंचून काडिल्लें मस्ताक जेजू क्रिस्त ताच्या नांवान आसा पेद्रू. तूं कडप जावन आसाय, ह्या कडपाचेर म्हजी पयस सभा हांव बांदून हाडटलो म्हणून. हें आमी ओपून घेवं जाय. आनी आमच्या ह्या वडिलाक पेद्रूक ताच्या उपरांतल्या ताच्या फॉलोवर्स पाप साहेबाक आमी फावो तो मान दी जाय. तो तोळ आमकां शिकयता. तें आमी समजून घेवन वाचून समजून घेवन नियाळ करून त्या प्रमाणे आमी जिये जाय. तें एक सत पयलें. कित्याक जेजूनच ताका विंचून काडलां, आनी जेजूनच ताका सांगलां, तूं कितें बांदताय तें बांदून आसतलें, तूं कितें ह्या संवसारांत सोडताय तें सोडटालें म्हणून. हें आमी बावटां पातयोवंक जाय आनी त्या प्रमाणे ताका मान दिवन ताचो उतार पाळोवंक जाय. खंयच्याय घरांत खंयच्याय समुदायांत एक वडील आसा. पयस सभेंत आमचो वडील जावन आसा पाप साहेब. ताच्या स्वंत कुशेन न्हय, पूण जेजू क्रिस्तान ताका नेमाक केला. हें आतां आमी हें समजून घेवंक जाय. निजा की आमकां आमची वडवीकाय कित्याक म्हळ्यार पयस सभेंत तसो पळोवंक तर जाल्यार कातोलीक सभे शिवाय दुसऱ्या क्रिस्तांव सभेनी कितले पंगड आनी पंगड आनी पंगड आनी पंगड जातात. एक एकलो आपणाची इगर्ज बांदता आनी आपूण वडील म्हणटा. अशें 2000 3000 वयर आसात पंगड. पूण कातोलीक सभेंत आसा एकच मस्ताक सान पेद्रू आनी ताचे पाटलावी पाप साहेब. हें आमकां एक धैर्याची गजाल. कित्याक आमी कोणा फॉलो करीत जाय, कोणा काल जाय जे आमकां स्पश्ट जालां. क्रिस्तानूच शिकयलां त्या प्रमाणे आमकां आसा. ही एक भोव अभिमानाची संतोशाची गजाल. आमी चिंतूंक जाय. हें
दुसऱ्या क्रिस्तांव पंगडांनी खंयच्या वाटेन वचचें म्हूण तांकां कळना. पूण आमकां कॅथोलिकांक हें एक सत आसा, तें संतोशाची गजाल. पयलें आतां ताच्या फाटलावी दुसरे बापसाहेब आसले क्रमेन बिस्पी आसात, ते अपोस्तलांच्या फाटलावी अपोस्तलांच्या स्थानार आसात. आमच्या हर एका कुटुंबांनी एक वडील आसा, आसूंक जाय. समुदायांत एकलो आसा, गांवांत आसा, संवसारांत न्ही, गांवांत आसा. हर एका कडेन एक समुदाय, एक समुदाय आसल्या वेळार ते एक वडील आसा. त्या वडिलांनी कशें चलचें म्हूण आयच्या पयल्या पासवांत सांत पेद्रूस आमकां शिकयता. तो सांगता, देवाच्या कुशे प्रमाणे तुमचे हिंडाक सरया. तूं जर तर बापोय आवय सगळें आसाय, तुज्या भुरग्यांक तुज्या कुशा प्रमाणे न्हय, देवाची खुशी कितें गे म्हूण समजून घे, त्या प्रमाणे चलय. कित्याक तुका खुशी जाता म्हूण तुजे कुशे प्रमाणे न्हय, कित्याक तुका स्थान आसा म्हणून न्हय, पूण कालत्यापणान. कित्याक तुका बलात्काराचे पदवी आसा म्हणून न्हय, आनी चड जावन तुज्या जिणेच्या मेलपंक्तींनी तुजीच जिणी ताका शिकोवण्याची वाट जावं दी म्हणटा पेद्रो पयलो सुवातेर. म्हळ्यार आमची जिणी आमचे जावं कुटुंबांनी, जावं समुदायांनी, जावं धर्मांत आमकां आमकां एक वडील आसा. त्या वडिलान कशें चलचें गे म्हणून त्या बापसाहेबा मात्र लप्त जाता न्हय, बिस्पा मात्र लप्त जाता न्हय, विगाराक मात्र न्हय, हर एकल्याकी लप्त जाता ते. अशें सांत पेद्रोन दिवचें हें लिसांव आमकां हर एकल्याकी एक वाट दाखयता. कशें आमी आमचे काल आसल्या थंय कशें चलचें गे म्हणून तें समजून घेतल्यार बरें, त्या प्रमाणे चल्ल्यार बरें. प्रत्येक जावन आज बलात्कारान कांयच चलना. बलात्कार केल्ल्या वेळार तुडटा, मोडटा. मोगान मेलपंक्त दाखोवन आनी सेवा करून आमी चलये शिवाय बलात्कारान आपणाचें स्थान मान घेवन आमी चलयल्यार तें चलना. वांजेलांत स्वामी जेजू क्रिस्त सेजारिया फिलिपी येवन पावलेल्या वेळार कितें सवाल घालता तें आमी आयकलें. जेजू क्रिस्त जेरुसलेमा वेतालो, वाटेर येतालो. आपणाक जेरुसलेमांत कितें घडटा म्हूण तो जाणा आसलो. म्हणजे याजक फारिझीयो ताका धरून अणभव तेच्या अधीन करताले आनी ताका कुर्सायताले म्हूण तो जाणा आसलो. अशें आसतना आपणे मरच्या आदीं आपणाची वळख आपणाच्या फाटलाव्या मणी कोणाकी आसा गी म्हूण समजून घेवंक, निजाकी वळख आसा गी म्हूण समजून घेवंक हे सवाल घालता. कित्याक जेजू न्हयच मनीस बगार देवाचो पूत, बायल्यान मनशा सारको मनीस, पूण ताच्या पर्सनालिटींत देवाचो दुसरो जण, देवाचो पूत. हें तांकां जाणा आसलें की तें जाणा आसलें की म्हणल्यार सवाल. जर तर तें जाणा नासलें, तांकां समजोन नासलें, तर ताचें मिसांव निर्फोड जातें आसलें. त्या खातीर हें सवाल घालता तो. कित्याक म्हळ्यार आमी एकलो चिंतया, आमी एक मिटींग करता तेन्ना एकलो चीफ गेस्ट आसा, तो कोण गी म्हूण समजून आमचो कायदो. आनी ताच्या स्थाना प्रमाणे, ताच्या शिकपा प्रमाणे तो उलयता. तें आमी समजून घेतलें तर जाल्यार, तो कोण म्हूण समजून घेतलें जाल्यार ताका आमी पावते परी आयकता आनी चलता. आमचो प्रायम मिनिस्टर येवन उलयलो तर जाल्यार, आनी एकलो कोण येवन उलयलो जाल्यार आमी प्रायम मिनिस्टराक चड कान दिता. हें वाजबी जावन आसा. आमच्या घरांत बापूय सांगता तर जाल्यार, आवय सांगता जाल्यार, आनी एक कामागार सांगता तर जाल्यार आवय बापायक आमी चड कान दिता, आयकता. तशेंच हर एका संस्थांनी तशेंच घडटा.
तर जेजू क्रिस्त कोण म्हणून तांणी जाणा जाय आसले हें चड गरजेचें. पयल्या सुवातेर त्या प्रमाणे ताची शिकवण तांणी पाळली जाय. दुसऱ्या सुवातेर जेजू क्रिस्त मरोंक वेता, ताच्या आदीं ताची वळख तांकां आसा जाय म्हणलें तें पयलें. दुसरें, तो ह्या सेजारिया फिलिपस गांवांत येवन पावलेल्या वेळार हे सवाल कित्याक घालता. पयलें कित्याक घालून नासलें, मागीर कित्याक घालना तो, थंय कित्याक मात्र तें सवाल घालता गे म्हणलें. हें समजा जाय जाल्यार आमी जिओग्राफी समजा जाय पडटा. सेजारिया फिलीप म्हणलो जागो गांव भोव विशेश जावन आसलो. थंय दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माचे जी येताले. पयले सुवात आसले हांगा सिरियाचे, थंय बेलाक मान दिताले, पुजा करताले. आनी थोडे आसले सेजारायाचें टेंपल बांदून सेजाराया पुजा करताले. आनी थोडे आसले दुसऱ्या दुसऱ्या देवांक ते पुजा करताले. दुसरो लोक थंय येवन दुसऱ्या तांच्या देवांक पुजा करताले. त्या संदर्भात त्या जाग्यार हे सवाल घालता. आनी थोड्यांक खंयचें म्हूण समजनासता, खंयच्या वाटेर वेचचें म्हूण तांकां कळनासलें. इशीन गेल्यार इशीन नमस्कार करताले, तिसीनी नमस्कार करताले, तिसीनी नमस्कार करताले. तशेंच घडटा आमच्या समुदायांत, आमच्या गांवांत कसेंच घडटा. वातिकनांत घडना जावंक पुरो. आमचो गांव इज मल्टी रिलिजियस सोसायटी. मस्त धार्मीक आसात हांगा. आसात हिंदू, आसात मुसलमान, आसा कॅथोलीक, आसा प्रोटेस्टंट, आसा बौद्धाचे आनी जैन धर्माचे, जायते धर्माचे आसात. तांच्या मदें आमी जियेता. तेन्ना आमकां जर तर पावती समजून येना, मेळ्ळ्याक आमी नमस्कार करूंक पुरो. आनी तसं घडटा, आजुनूय घडटा. आनी थोडे सांगता तोय देव, वोय देव, वोय देव, वोय देव म्हणून. तें तशें न्ही, निजाक तशें उलयतात. आमी करता तशें. आमच्या कॅथोलिकान करचें आमी पळयता. पूण सूख म्हूण तांकां बोगणा बोवाडटा, विरोध वतात म्हण ते चिंतिनात. हें घडून जो म्हूण पोरण्या सोल्यांत सर्वेस्परा देवान इस्रायेलाक कानाच्या गांवांक व्हेल्ल्या वेळार दुसऱ्यांक पयस केलें आनी इस्रायेलाक वेगळेंच दवरलें. तांचो बोवाड बऱ्या तरेन मांडून हाडच्या खातीर. बाबिलोनाक ते गेल्ल्या वेळार ते ग्रीकाच्या देवांत बरसले आनी तांचो बोवाड तांणी सांडलो. मेळ्ळेले मुर्तींक नमस्कार करताले. आमच्या मदें तशेंच घडटा. न्हयच हातान केल्ल्या मुर्तींक, बघा पयशांच्या मुर्तीक, स्थानाच्या मुर्तीक, वडविगायाच्या मुर्तीक नमस्कार करता आमी. आमकां एक वडील आसा. कोण तो? सान पेद्रो. असल्या संदर्भार आमकां वाट दाखोवचो सुम्यांच मेळ्ळलो सान पेद्रो आमचो वडील. सेजारिया फिलीप गेल्ल्या वेळार जेजू क्रिस्त सवाल घालतात, मनशा पूत कोण म्हूण म्हणटात गे म्हणून. वय तांकां वळख आसची गरज. ताच्या की त्या सांगात आस भोंवतण सकट जायते तरांचे देवांक ते पळयता. देवांक म्हणजे मुर्तीक पळयतना वय तांच्या मदलो एकलो गी म्हणून. आनीक तांची जाप दुसरीच. थोडे सांगतात जॉन द बॅप्टिस्ट, थोडे सांगतात जेरमाया, थोडे म्हणटात एलिया म्हण. जेजू क्रिस्त सट निट्ट सवाल घालता आनी तुमी कोण म्हूण सांगतात गे म्हणून. तुमकां म्हणी म्हजी पावती वळख आसा गे म्हणून. सान पेद्रो निटच जाप दिता. तूं जावन आसा क्रिस्त, निजा देवाचो पूत. आनी जेजू शाबासकी पटयता आनी म्हणटा, शाबास तुका पेद्रो, रक्त मासान तुका हें शिकयल्लें न्ही, पवित्र आत्म्यान, सर्गीच्या बापान. तुजें थंय बोवाड आसा. तूं जाणा कितें सत म्हणलें. त्या खातीर म्हजो धर्म, म्हजी इगर्ज मतां तुजेर बांदून हाडटा. समजून घे ह्या भावना. कितलो तुजो बोवाड नितळ खरो गी, तितली तुजी वडविगाय कॅथोलीक सभेंत. तुज्या पयशांची न्ही, तें सगळें गरज आसा वय. कितलो तुजो बोवाड दृढ बोवाड खरो नीट बोवाड गे, तितली तुजी वडविगाय
ताच्या बदलाक थंय गेल्याय थंय नमस्कार करताय त्या देवळाक वेताय हांगाय वेताय तशें करचें जाल्यार तूं दंडोळसो मनीस तुका वाट खंयच्यान वेची म्हूण कळना. एकली स्त्री जायते बादल्या हांगा ता गेल्यार त्या दादल्याक खुशी जाता गी. एकलो भुरगो तूंय म्हजो बापूय तूं म्हजी आवय तूं म्हजी सकरां हांगल्यार तुका म्हाका खुशी जाता गी. तुजो ताचो बापूय कोण पळय ताका मात्र पयल्यार खुशी जाता. आमचो भावार्थ जावन आसा आमची व्हडवीकाय. त्या भावार्थान आमी नितळ रावचें दंडळचें न्हय. प्रत्येक जण आमच्या गांवांत हांगा कातोलीक सगळे नांद भोव सुणे अशें आसतना आमच्या भावार्थान आमी दड रावचें. हें सभाग आमकां फावो जावन दी म्हणून आमी ह्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र भावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा पवित्र बापा हांगा जमलेली तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता ती देनिदायन तूं स्विकार कर आनी आमचे मागणे कनवळ्यान मानून घे. भगवंत पेद्रू तुज्या श्रेश्ठ गोवळ्याच्या शिकवणेन पाळो दिवंक आनी आमचो भावार्थ अखंड सांबाळूंक आमच्या ससांच्या दायजाक आमी पावसें कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. वयशामी करून पावो. सर्वेस्परा पळयत बापा सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर काळ्यांनी थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पयस सभा पवित्रायाच्या कोणा वरवीं ह्या संवसारांत सदांच उरच्याक आनी सर्गींचे शिकोवन सगळ्या मनशाक परगट करच्याक तुवें ती धर्मसभेच्या बुन्यादीर तीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आमी व्हडा मोगा निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दाळभर संगतीर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगीत तुका जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचरगीत तुका जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्मॅ जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुकुशान कश्ट मरण सोंसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात.
ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणी कराराचें हें रगात पातकांच्या बक्षान मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. Bort så gott för gott och jag. Sumia Jesu, तुझे मोर आम्ही समर्पता, तुझे पुन्हा जीवन पो आम्ही प्रकटता, तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अद्रेकता. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी मुक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडोवणची काल तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका काळजांता आनी दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी घासयतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी प्राणसो आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पूण जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुज्या पोसडे मुखामोळपण फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी तुजे लागीं मागता. आमकां मरिये देवाच्या माये सांगती भगवन दमदूत आनी सगळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्सांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमंग आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सैम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आज आनी आमी आमचे चुकलेल्या शितांव तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां काळून पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या बागडे आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येण्या भरोशान रयतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पथकांतली सुटाय आनी सर रकांतली वाटाय. कित्या रजवटकी पदवी आनी महिमा सुशी सचनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावरतेचे दिश्ट घाल आनी तुवें खुशावर म्हण तिका शांती देणी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय रजर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कपलत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कपलत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेचे जेवणा पयल्यान ते आमी समेस्त सहभागी. सुम्या तुवें भितर येवंक तें म्हाका फावना, तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये.
तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Kasimcha kaळीजे अत्रेता मोगाळ सोम्या जेजुराया येतू म्हज्या काळजांत धन्या दादोस तूं करेन्या तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रेत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रेत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आपल्या भाव भयणीक बोवार्थान तीर करूंक तुज्या पुतान भाग्यवन पेद्रोक आज्ञा दिली. ताचे परब संभ्रमून जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या सर्गेच्या पोशना वरवीं पय सभेचे कोटान तीर रावूंक आनी एकामेका लागीं माया मोगान जिवंक आमकां लबय म्हूण आमी तुजे लागीं घालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो आनी सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूं करपा दे म्हाका. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूं करपा दे म्हाका. तर दिव्यांचेर केदी पातये नासता तुजे सोम्या आमी पातयेता. कस्तक तोणी कितेंच लेगीन आसता दैवीक उतर तुजी गाजयता. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूं करपा दी म्हाका. मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मुरे आशिर्वाद देव आमकां. भगवंताचे कृपे किंवा आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.